दत्ताराम नायक NGO एक्टिविस्ट आणि म्हजे हांगा ऑफिस भितर आहा. म्हाका सांगपा लज दिसता आज आमी SPD मार्केटां आहा ओसिया कॉम्प्लेक्सान ज्या जाग्यार आतां कितलेशेच म्हयने जाले सेफ्टीक भरून सेवेज आहा ती भायर व्हांवता आनी घाण मारता आनी हांगा मॉस्किटो ब्लिडींग जाता आनी दीस इज ए इन्विटेशन टू मलेरिया डेंगू हें सरकारान पळोवचें अशें हांव सोंपेपदार सांगता. आनी म्हाका सांगपा अत्यंत दूख जाता हो मडगांवचो हेल्थ ऑफिसराक 3 फावटी हाडलो हांगा आनी हें दाखयलें आनी तो युजलेस फेलो जो पळोवन गेल्लो तो आज देखून ताणें कांयच केलें ना. आनी हांव सरकाराक सांगता हे हेल्थ ऑफिसराक डिसमीस कर म्हणून हे कित्याक दवरल्या हांगा पयशे खावपाक गदेल तापोवन बोल्स भरपाक दवरल्यात. दुसरी गोश्ट डेप्युटी कलेक्टर 2 फावटी येवन गेलो हें सगळें पळोवन गेलो ताणें कांयच केलें ना. तुमचे ऑफिस हेजे पळय गव्हर्मेंट ऑफिसर आहा कितें करपाक दवरल्यात जॉबाचे पयशे घेवपाक दवरल्या काय कितें तांकां हें चल्लां कितें म्हणटकीर हेल्थ ऑफिसरान हें सगळें पळोवपाचें आनी जी पळय हांगा रेस्टॉरंट जी पळय आसात तांची सगल्यांची NOC ऑफ हेल्थ कॅन्सल करपा जाय आनी तांकां ती सगळी बंद करपा लावपा जाय. नाजाल्यार हे लोक हांगा मरतले डेंगू बिंगू म्हणून सरकाराक कांयच पडून वचूं ना. दोतोर प्रमोद जो पळय आहा ताका हांव सांगता तूं दोतोर हें कितें म्हण तें पयलीं पळय आनी बऱ्या भशेन हें चलय. हें पयलीं बंद जावपाची अत्यंत गरज आहा. हांगा घाण मारता लोक अशें करून प्लेस नाका दवरून भोंवचें पडटा आनी हें SPD मार्केट जें पळय म्हणटा न्ही हें सगळें मॅस जाल्लें आहा. हें येवन ताणें पळोवचें आनी हें सारकें करचें ही म्हगेली विनंती.